निजान आमी संतोष पडीत आसांगी. खावन पिवन गम्मत मान जियेल्यार आमच्या जिविताक कसलेंच अर्थ लाभना. मरण केन्ना येवंक पुरो, आज फाल्यां पुरवां केन्ना येवंक पुरो, फाल्यां पाशा जावच्या संगतींतय संतोष भोगूंक आमी आशेता. योलो योलो मोगाच्यानो तुम्ही समेस्तांनी ह्या प्रत्येक जावन तरणाट्यांनी हो शब्द खंडीत आयकला. योलो YOLO म्हळ्यार यू ओन्ली लिव्ह वन्स. आमच्या इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप वा फेसबुकार आमी वापरचो हो शब्द आमच्या आधुनीक जिणेची एक फिलॉसॉफी जावन आसा. आमकां मेळिल्लें एकच जिवीत, देखून बेस्ट रितीन जियेचे म्हटली आशा आमकां समेस्तांक. जिणी आखेर जावच्या पयलेंच संपूर्ण रितीन टू द फुलेस्ट मजा मान जिवन संवसाराच्या विविध गांवांनी भोंवन नमुन्याची खाणां खावन संपूर्ण रितीन एक बरें एक्सपिरियन्स मेळोवंक आमी समेस्तां आशेता. कित्याक म्हळ्यार योलो, यू ओन्ली लिव्ह वन्स. तरी एक प्रॉब्लेम आसा. आमचें लिस्ट लांब आसा तरी आमचें जिवीत भोव मोठवें. वखदां आनी मेडिकल तंत्रज्ञाना वरवीं प्रगती जावन आमची आवक इल्ली वाडल्या तरी आमच्या बकेट लिस्टीर टीक घालूंक आनीक मुस्त बॉक्स खाली उरल्यात. लिव्ह लायफ किंग सायज करूंक देवा आनीक इल्ली आवकी आवद दी म्हूण आमी मागून आसा. तरी मोगाच्यानो सुमार 2000 वर्सां आदीं एक भाग्यवंत बिस्प जियेलो. आज पवित्र सभा ताचें स्मरण करता. मत्तिराचें मरण ताका फावो जालें तरी संतोशान तो सोम्या खातीर मेलो. ताका जिणी एकच लाभली. ताच्या लिस्टीर आसलें सर ताणें पोंताक पाविलें आनी ह्या संवसारांत जियोंक दुसरो कसलोच उद्देश ताका नासलो. देखून अंतियोकाच्या गांवांत रोम गांवाक सोजे ताका जिवेश मारूंक आपोवन व्हरता आसतना तो ताच्या भावार्थी लोकांक 7 कागदां बरयता. रोमांत आशिल्ल्या आपल्या भावार्थी लोकांक एक कागद बरोवन तो अशें म्हणटा, म्हाका तुमी एक उपकार करूंक जाय. म्हज्या मरणांत हांव बाचावाय मेळोवंक तुमी प्रयत्न करूं नजो आनी म्हाका सुटका मेळोवंक तुमी मागूंक नजो. भगार देवाक एक खरो बली जावंक तुमी मागूंक जाय. अशें मत्तीर तो मेलो तरी किंग सायज जिणी तो जियेलो. कित्याक ताच्या लिस्टीर आसलें एकच एक विशय, क्रिस्ताचो खरो मोग करचो. हो जावन आसा सा अंतियोकाचो सा इनास, एक मत्तीर, एक बिस्प आनी एक उत्तम देवशास्त्री. तर मोगाच्यानो हे कुशीन आमी दादोसकायेची जिणी जियोंक देवा लागीं लांब आवक मागता आनी आनी कुशीन अंतियोकाचो सा इनास कुशीन मरूंक तयार आसा. कसलो तर व्यत्यास आमचे मदें आनी सा इनासा मदें? व्यत्यास इतलोच, सा इनास ज्या उद्देशा खातीर ताका रचलो त्याच उद्देशा खातीर तो जियेलो. सेंट इग्नेशियस लिव्ड as he was destined to live. ह्या संवसारान आमकां समेस्तांक एका उद्देशा खातीर रचला आनी तो उद्देश जावन आसा देवाचो खरो मोग करचो. ल्हान भुरगीं आसतना आमी समेस्तांनी दोतोरीच्या क्लासीन शिकल्या देवान कित्याक आमकां रचलो, ताचो मोग करूंक, ताका जाणा जावंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत जियोंक. ह्या संवसारांत आमी जियेता जाल्यार देवाचो मोग करचो आमच्या जिणेचो एक प्रमुख उद्देश जावन आसा आनी ह्या उद्देशार अवलंबून हेर उद्देश आमी पाळटा. जावंक पुरो विविध बेसांनी, वृत्तींत वा आमच्या दिसपट्ट्या कामांनी वा आमच्या कुटुंबांनी एक आवय जावन, एक बापय जावन, वडिलां जावन, फ्रेंड्स जावन आमी सेवा केल्ल्यान क्रिस्ताचो मोग करचो उद्देश आमच्या काळजांत दवरून आमी हेर उद्देश पाळटा आनी हे उद्देश पाळ्ळ्या द्वारे
आमच्या जिविताक आनंद आणि संतोष भोगता. देवाचो मोग प्रमुख उद्देश जावन आसा आमच्या जिणेचो. देखून जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत रावन देवाक आमी भायर काडटा तेन्ना आमच्या जिविताक कसलोच अर्थ लाभना. आनी जेन्ना आमच्या जिविताक कसलोच अर्थ लाभना तेन्ना आमी आज फाल्यां अशा भाशा जावनच्या संगतींतय संतोष पावोवंक पेसारता. ह्या पासून एक किंग सायज जिवीत जिवंक आनी आमच्या जिविताचो उद्देश सांबाळूंक भोव गरजेचें. आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकल्या बरी सांत पौल भोव सुबेज उतरांनी देवान आमकां निर्मिल्ल्या उद्देशा विशीं सांगता. तो म्हणटा, देवा समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराच्या स्थापना आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात. क्रिस्तांतय संवसाराच्या स्थापना आदींच ताणें आमकां विंचल्यात. आनी मुखार सरून तो म्हणटा, आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायचे पयलेंच नेमल्यात. होच जावन आसा आमी ह्या संवसारांत जियोंक देवाचें मूळ योजन. तर मोगाचे न्हू, एक सवाल आमच्या मतींत उपजाता. ह्या आमच्या जिवितांत खुशाल बरीत जिवीत जियोवचें सुगी आमच्या लिस्टेर आसल्या साबार विशयांक शेवटाक पावोवचें सुगी खंडीत न्ही. सारकें वा सूख म्हूण आमी समजचें तर ह्या जिविताचें प्रेरण कसलें म्हूण आमी समजूंक जाय. आज फाल्यां मरूंकूच आसा न्ही म्हणल्यार नकारात्मक प्रेरणान खावन पिवन गम्मत मान जियेल्यार आमच्या जिविताक कसलेंच अर्थ लाभना. आमचें जिवीत अर्थरहीत जाता. आ लायफ बिकम्स मिनींगलेस, इट बिकम्स एब्सर्ड. पूण जेन्ना एका बऱ्या प्रेरणान पाशा जावन त्या जिविताक वा समतीक अवलंबून न्ही बागा सस्नीक जावन आसच्या देवाचेर पातयेवन आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिविताक एक खरो अर्थ लाभता. देखून सागोस्तीन म्हणटा, देवाचो मोग कर आनी देवाच्या मोगा खातीर हेर सांगतीचो मोग कर. लव गॉड फर्स्ट अँड लव अदर थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गॉड. देखून मोगाचे न्हू फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, देवा ते मात्र आमी सर संगती संतोशान करूंक शकता. मोगाचे न्हू YOLO, you only live once म्हणलें कॉन्सेप्ट एका रितीचें सूख. All of us do not live once. You do not live once. You live every day. You die only once. आमी एक पुटी मात्र जियेना. आमी सदांय जियेता. सदांय सकाळी जावन सांज पर्यंत आमी जियेता. पूण आमी एक पुटी मात्र मरता. YOLO न्ही, YOLO. मरण केन्ना येवंक पुरो. आज फाल्यां पुरवां केन्ना येवंक पुरो. पूण संतोशान देवाच्या उद्देशाकाल हांव जिवीत जियेला म्हणल्यार आनंदान मरूंक हांव तयार आसा गे. हॅव आय मेड माय लायफ वर्थ लिव्हिंग. थोड्याच दिसांनी दिपावळीचो संभ्रम सुरू जावंक आसा आनी फटाके फुटचे आमी पळयतले. ते फुटतात, पड जळटात आनी पालवतात. तांकां दिल्ले उद्देश ते पळतात. आयदर ते फटाके फुटनांतर आमी ते फटाके केल्ल्या कंपनीक 2-3 उतरांनी शिरपता. आमची जिणी एका फटाके बरीच न्ही. जेन्ना आमकां देवान दिल्लो उद्देश आमी पळता तेन्ना त्या सुसूरकडी बरी या त्या रॉकेटा बरी आमी पड जळटा. पूण जेन्ना उद्देशावीण जिवीत आमी देवाचे भावात दवरिनासतना जियेता तेन्ना आमी सलवता आनी तेन्ना आमी देवाक आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या लोकांक आनी क्रमेन आमकांच आमी शिरपता. सिंहाच्या पिंजऱ्या भितर जिवेशी मारूंक उडोवच्या पयलें अंतियोकाचो सा इनास अशें उद्गारलो, क्रिस्ता खातीर परिशुद्ध उंडो जावच्याक सिंहाच्या दांतांनी दोळल्लो हांव देवाचो उंडो. क्रिस्ता खातीर परिशुद्ध उंडो जावच्याक सिंहाच्या दांतांनी दोळल्लो हांव
देवाचो घोव सायनास ताच्या जिणयेंत आनी ताच्या मरणांती देवाचो उद्देश कितें म्हूण समजलो. आज आमी ह्या येवकारिस्ताच्या मेसाबावरी जमल्या. आमकांच आमी विचारया, निजान आमी संतोषपरीत आसावंगी? निजान आमी संतोषपरीत आसावंगी? वा केवल आज फाल्यां पाशा जावच्या संगतींतय संतोष भोगूंक आमी आशेता? येवकारिस्ताचें बलिदान जावन आसा एक रिमांयडर, आमकां उगडास दिवचें एक रिमांयडर. देवाच्या उद्देशा प्रकार जियोंक, ताच्या येवजणेक काल जावन रावूंक, ताची खुशी कितें म्हूण समजूंक देखून जेजून सांगलेले परी आमी आयकुया. सद्या आमी पयलें देवाचें रास आनी ताची खुशी आनी सर वस्तूय तो आमकां दितलो. मोगाचो न्हू, हें केल्ल्या द्वारे आमकां आनी लिस्ट करची गरज ना आनी मुखार बकेट लिस्ट करची गरज ना. कित्याक आमचें लिस्ट देवाचें लिस्ट जातलें आनी ताचे प्लॅन्स आमचे प्लॅन्स जातले. आनी मोगाचो न्हू, हाचे उपरांत आमचें जिवीत जातलें किंग सायज.